त्या काळजान मंदिरान तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बली तुका भेटयता पाताक आमचे सोम्या मी रोडता व्हडा मोनान तुका लागता सुकून गेल्यो शेळयो आमी जावन आसा तुझ्या आदाराचे सोम्या पातयेवन आसा भक्तीन तुजे लागीं सोम्या आमी आयल्या सर्वेस्पर देवा तुजो आदार मागता कालत्या काळजान मंदिरान तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पाताक आमचे सोम्या मी रडता व्हडा मोनान तुका लागता. मुख्य भावना आणि बेणीनो बोवा पुरबायचो काळ आमी आज आराम करता. ह्या काळाक कुरपेचो काळ म्हणटा. ह्या कुरपेच्या काळार देवाक अर्घा दिव्या देवाचो उपकार बावड्या मिसाचें बलिदान माय मोगान एक कुटुंब जावन आतां आमी संभ्रम्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसू. क्रिस्तदय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सिंजीचो बुधवार या गोब्राचो बुधवार म्हणटा आमी आनी ह्या दिसा तकले तळवेर सिंज घालून आमी हो काळ आराम करता. ह्या काळाक प्राचीत काळ म्हणटा आनी प्राचीत काळार आमी कितें करूंक आसा. प्राचीत काळांत आमची कुडीची वर्ती थाराय आत्म्याची वर्ती थाराय करून जेजू सांगता एक जावंक आमकां मेळिल्लो एक अवकाश सोडवणचो मिस्तेर पावत्या रितीर संभ्रमूंक आमकां देवान दिला आनी एक वाट आनी तीच वाट घेवन आ देवस्तुतेंत मागणें प्राचीत आनी दानमाच्या वाटेन आमचे जिणेचें जीवन नवे सवान जियोंक आमकां आपोवणें दिलां. हे आपोवणें आमी आपुरबायतरान घेवया. ह्या कुरपेच्या काळार आमची दनवण कसली पवित्रपणाक आमी पावच्याक आमच्या संवसारी लौकीक संगतेनी चड मेतेर जायनासतना आमी देवातय आमचो भावार्थ उसारूंक आमकां आपोवणें दिलां. तें आमी घेवया. आमचें तें आसलें उणेपण वळखून घेवया आनी आयच्या ह्या सिंच्या बुधवारा संपोंदरान आमकां सोम्यामकां समर्पीत करून आमची पातकां वळखून आमी म्हणया हांव पातके सर पदता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता मनान चिंतोन तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बगेवन सदांच सावकार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पर्धा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर पदता देवा आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सजनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकळूत को सोमिया काकळूत को क्रिस्ता काकळूत को क्रिस्ता काकळूत को सोमिया काकळूत को सोमिया काकळूत को. प्रार्थयांक सरपदर आमच्या मगळा बापा सोडवणेच्या वाटेर तुवें आमकां चलोवच्याक हो पवित्र अपुरबायेचो कृपेचो काळ दिलाय आनी ह्या प्राचीत काळार आमी चड आनी चड मापान तुका लागीं सरूंक आनी तुज्या वर्ता जिवितान वांटेली जावं आनी आमी नव्यान रुपी जावं आमकां पावक कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. पयले वाचो जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो.
तर आतां उलयता तो सर्वेस्पूर. उपास करून, रुदन करून, विलापून सगळे तुमच्या काळजान म्हजेशी परतून येयात. तुमची वस्त्रां न्हय, पूण तुमची काळजां पिंजात. आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाशी परतून येयात. कित्याक तो मोवाल आनी दयाल, व्हड सोस्तिकायेचो आनी विस्वासी मोगान भरलेलो. कास लायल्यार पर्यंत तो चुरचुरता. तो तुमचेशी परतून वलोत. तुमचो ताका कोलवलो येत आनी आपल्या फाटल्यान आशिर्वाद दवरीत वो ना आनी एका पिण्याची भेटवणी तुमच्यान समोरपूंक जायत वो ना हें कोण जाणो. सियोनान मेंढऱ्या शिंग वाजयात. एक पवित्र उपास फर्मायात. एक दोबाजीक जमात भरून हाडात. पोरजेक एकठांय करात. एक पवित्र सभा भरात. मालगोड्यांक जमा करात. भुरग्यांक एकठांय करात. दुदाच्या बालांक पर्यंत. न्हवऱ्यान आपली कूड सोडची आनी व्हंकलेन आपली लग्नाची बाज. आंगणां आनी वेदी मदें यादनिकांनी सर्वेस्पराच्या मुनियाऱ्यांनी विलाप आनी रुदन करून म्हणचें, सर्वेस्परा तुजे पोरजेक बोगोस. तुजें दायज केडण्याचो माल जावंक निर्मू नाका. राष्ट्रांच्या मस्कोऱ्यांक सांपडूंक दिवं नाका. तांचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रां मदें म्हणूंक कित्याक म्हूण निमीत दिवचें. तेन्ना सर्वेस्पर आपल्या देशाचे प्रेमाशेन भरलो आनी ताणें आपले पोरजेची काकलूत केली. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार. आमी पातकी सोम्या तुजी काकळूत मागता. आमी पातकी सोम्या तुजी काकळूत मागता. काकुलदारा देवा मुजी काकळूत कर. बोकणवळ्या देवा मुजी गुन्यांव पुसून काड. दुंदू म्हाका म्हज्या अपराधांच्या कतांतलो. नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. आमी पातकी सोम्या तुजी काकळूत मागता. आमी पातकी सोम्या तुजी काकळूत मागता. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतलो. म्हजे पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तुजेर वय तुजेरच हांव सुकला. आनी तुजे मुखार वायट जावन असलें हांवें केलें. आमी पातकी सोम्या तुजी काकळूत मागता. आमी पातकी सोम्या तुजी काकळूत मागता. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. बो आनी नव्यान एक दृढ मन म्हजे थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडय नाका. तुजो पवित्र आत्मो म्हजे तावन काण व्हरी नाका. आमी पातकी सोम्या तुजी काकळूत मागता. आमी पातकी सोम्या तुजी काकळूत मागता. तुजे सोडवणेचो संतोष वतून हांवें बोगासो कर. एक उदार मन दिवन म्हाका धीर कर.
सर्वेस्परा उगड मुझे ओठ आणि मुझे तोंड तुझी कीर्त नावाडू. आम्ही पातकी सौम्या तुझी काकळूत मागता. आम्ही पातकी सौम्या तुझी काकळूत मागता. भाग्यवन पावलून कोरिंकारांक बरयलेले दुसरे चिटीवेले वाचप. म्हणटूच आमी क्रिस्ताचे प्रतिनिधी. आमची उद्देशी खूद देव तुमकां उलो करता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनोती करता, देवाचे वेंगेन परतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासलें, पूण ताच्या एकवटांत आमी देवाचे पवित्रतायेन देवाक मानवलोली जावचे खातीर ताका देवान आमचे सारको आपणा मुखार कांटाळो केलो. आमी देवाचे सहकारी म्हूण तुमकां असो उलो करता. तुमी घेतल्या ती देवाची दयाळाय निर्फळ जावं दिवं नाकात. कित्याक देव अशें सांगता, शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारुणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात, होच तो शुभ वेळ, तारुणाचो दीस तो होच. देवाचें उतर हें. देवाचो उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. आज तुमची काळजां दारूण करी नाका. बघा सर्वेस्पराचो ताळो आयका. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसू. प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्थ. महिमा तुका सौम्या. जेजू म्हणालो, तुमच्या भक्तेच्यो करण्यो मनशा मुखार ताणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापालाक कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभसो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोम वचय नाका. कापाटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांत शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां आपलो प्रतिफळ येदळूच मेळोवन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितालो. तुमी मागतना कापाट्यां सारकीं जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावून मागोवंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदळूच मेळोवन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार दांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितालो. तुमी उपास करतना कापाट्या बरी तुमी
मुखां भावय नाकात. ते आपण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक आपल्या सारकेंच भंगयतात. खरें सांगून तुमकां सांगता, तांकां ताचो प्रतिफळ येदळूच मेळोन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माक आनी तुजे मुखां मळदू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तादे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, बो अपुरबायचो काळ म्हूण येदळूच हांवें तुमकां तिळसिलें. ह्या देखून प्राचीत काळाक कुरपेचो काळ आमी म्हणटा. कित्याक कुरपा? एक रूख सुकोवन ताचे सगळे कोली सकयल पडल्या उपरांत परत कितें जाता, नवी अंकरी येता, बरो तो दिसता. त्या अंकरेद्वारे ताचे थंय फुलां येतात, उपरांत जायत फळां आमकां मेळटात. आनी अशें आसतना रूख आपली सगळी कोली जडोवन कांयच रुखार नातल्या त्या दळा आमकां पळोवंक तो बरो दिसचो ना. पूण ते अंकर येवचे खातीर ताणें तें करूंकच जाय. ते नियम जावन आसा ह्या प्रकृतीचे. आज आमच्या जिवनांतय असले नियमां आमी पाळच्या खातीर इकस्माता अपुरबाय तरान बऱ्या तरान वो कुरपेचो काळ, प्राचीताचो काळ आमकां दिता. आनी ह्या काळार कितें करूंक आमकां आपण दिता? आमी उपास करूंक आनी त्याच प्रमाणे मागण्यांत आमचे जिवांची येवंक, जायते दान धर्म करूंक. कित्याक अशें केल्ल्या देखून आमी आमचें जिवीत बऱ्या तरान पवित्रतेन जियोंक आमकां आदार जाता. त्या देखून प्राचीत काळ आमकां फकत दंडवणेचो काळ कुडीक मात्र न्हय, आमकां खरो संतोश हाडचो काळ आमच्या काळजाक. त्या देखून आमी हो अवकाश घेवया. कुरपेच्या काळार आमी जायतें बरेंपण आपणेवया. दुसरें, आज सिंज वा गोबर आमी बायलो संकेत जावन आमच्या तकलेचेर आज घालता. आनी कित्याक गोबर? आनी तें ह्या सकान म्हणली उतरां तुमी उडासा काडा. उगडास दवरा मनशा, तूं धूळ आनी धुळीक तूं फाटीं वेतालोय. कित्याक आमी आमचिंतल्या की कांयच ना, धुळीतावन आयली परत धुळीक वेतल्या. हें आमी समजून घेवन परत ताची आठवणी करन ह्या द्वारे आमी नव्या जिविताक पावच्याक आमकां हो गोबराचो संकेत जावन आसा. आमी ह्या संवसारांत कांयच न्ही, तात्कालीक जिवन हांगाचें, शाश्वीत जिवन सर्गीचें देवा सांगता एक जावन जियोवच्याक विणसण करूंक आमकां आपण दिलां. विणसण बऱ्या आनी वायटा मदलें. बऱ्या विणसवणेन आमी देवाक लागीं सरतले, वायट विणसवणेन आमचेंत नाश करन सैताच्या हातांत आमी आमकां दितल्या. त्या खातीर तुका विणसण करून बऱ्या नव्या जिवितांत जियोंक आपण दिलां. उपरांत तिसरें आमी पळयलें जाल्यार मागणें आमी करूंक जाय. मागणें आमी करता, करिनातलो मागणें करिनातलो बारीक उणो आसा. आमी क्रिस्तांव म्हणल्या उपरांत आमी मागणें करता. पूण मागणें करतना कितें करूंक जाय? आमी मागणें करतना जेजू वर्त्या तरान म्हणटा, तुज्या गुपीत कुडा भितर वच, तूं माग, तुज्या बापा लागीं एक जा. सगळ्यांनी पळोवचे खातीर तुवें मागाचें म्हण कांय गरज ना. ह्या दिसांनी आमकां जायतें हें भायल्या आडंबराचो मागण्याचो एक तराचो उपयोग करतात म्हूण बघता. कित्याक जायत्या जाणांनी भायल्या देखी खातीर मागचें, भायलीं पळयतात म्हूण मागचें. तुज्या काळजा भितर तूं कितलो मागण्याचो मनीस जालाय. आनी सांपावलोन म्हणलें पयल्या तेसलोनिकांक 5 अध्याय 17व्या वळींत, खेळमीत नासतना मागणें कर. तें तुवें कितलें केलाय? माटणे आसता तुज्या देवाक कितलें तुजेंतल्या की तुवें आर्गां दिल्याय, हें आमी पळोवंक जाय. सामुहीक मागणें करूं नजो म्हूण हांव सांगना, करी जाय. पूण तुवें हांगा बळवंत जाल्ले उपरांत त्या सामुहीक मागण्यांत भागीदार जाता आसतना तें बळ त्या सामुहीक मागण्यांत आसल्या हेरांकय मेळटलें. ना तर आमी सामुहीक मागण्यांत आसा म्हणटा भितर आमचें पोकळ घेवन कांयच करूंक जायना. हें सोम्यान म्हणचें जावन आसा, तुजें मागणें तुज्या कुडा भितर वचून माग आनी तुजो वर्तो संबंद तुज्या बापा लागीं रस. आनी तो संबंद भायल्या
चिनोसाक मारनी हेरांक तो पाव जावच्या खातीर तूं वच म्हूण तो सांगता. आनी उपास करतना कितें करी जाय म्हूण सयत तो सांगता. उपास करतना तुजें मुखामळ बावुल्लें करिनाका, खऱ्या संतोशान कर. आनी तुजो उपास कितें, तुका उपास देखून तुज्या जिवनांत तुवें जायतें बरेंपण आपणावंक. थोडें आमी सण दिता आमच्या जिवनांत खावचें या पियोवचें, कित्याक म्हळ्यार एक हेरांक तें पाव जावं दी. दुसरें, तुजी कूड फकत ह्या खाणा खातीर न्ही, तुजी कूड जावन आसा त्या देवाच्या वर्त्या महिमे खातीर स्तुती करूंक, आर्गां दिवंक आनी उल्हास पाठोवंक. तें आमी समजून घेता आसतना उपास आमकां कितें दंडवण हाडटा आमच्या त्या कुडीक आनी नवें साव आमकां दिता पवित्रतेचे आनी आत्मिकतेच्या जिवनाक. देवास्पणाचें जिवन जियेचें तर आमी आमचो उपास करून देवाक लागीं सरूंक चड वेळ ताचे सांगत आमी करचोच्याक आमकां आपण दिलां. आज आमी पळयता जायतीं जाणां आमी कुशलाय गम्मात मारता. संभ्रम करून नजो म्हूण हांव सांगना, संभ्रम जावं दी, पूण संभ्रमाक इतिमिती आसों दी. आनी ताचो चड उपयोग आमकां देवाक लागीं सरूंक आमकां तो वाट दाखोवन दी म्हूण आमी केदाळे आमच्या संभ्रमांनी एक उद्देश दवरूंक जाय. तिसरें आमी पळयता दान धर्म. दान धर्म करतना हेरां पळोवन म्हूण तो करिनाका, कित्याक तुवें केल्लें गुटान केल्लें तुजो देव पळयतालो, तो तुका प्रतिफळ दितालो. आनी त्या द्वारे आमच्या जिवनांत जायतें दान धर्म आमी करतना देवाच्या वर्ता जिवितांत आमी जियोंक साध्य जाता. त्या खातीर कितें म्हणटा, तूं उपास करतना जावं दी, दान धर्म करतना जावं दी, सगळें देवाक मात कळीत जावं दी. जें कितें तुजो उजो हात दिता तें तुज्या दाव्या हाताक कळीत ना जावं दी. पूण आज आमी प्रचारा खातीर जायते जाणां दान दिवंक शकता. दान दमोड प्रचार जावं वैभवकरण करचें सामान्य जाल्लें जेजूच्या चिंतपाक आड येता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी चिंतूंक बरो आमचे कडेन आसा, आमी दिल्या देखून हेरांक कळीत जाता, कांयच कळीत जायचें म्हणना. म्हज्या रेतेर मंदिरांत 6 वर्सां दैविकच्या रेतेर मंदिरांत बिजेंत आसतना इतले जाणां दान करताले. आजुनूय ती दान करना, तांचें नांव आमकां कळीत ना, ती कोण म्हूण आमकां कळीत ना. तें जावन आसा जेजूच्या काळजाक लागशिल्लें दान. आनी असलें दान आमी करता आसतना ताचो तृप्ती आमकां भोगताली, ताचो प्रतिफळ देव आमकां दितालो. त्या देखून आमी ह्या प्राचीत काळार आमकां दिल्ली एक वर्ती जागवण जावन आसा, तुमी तुमची काळजां पिंदा, नव्यान रुपीत करा. मुस्तायकी पिंची गरज ना. मुस्तायकी बरी नासा, पूण तुमची काळजांत पळय ती पिंजून तांचें तें मेळ्ळें आनी कपटीपण आसा तर तें सगळें नितळ जावच्याक सोम्याची आमोली रगत आनी सोम्याच्या जिणयेचो थोडो स्वाद ताच्या भितर रिगोवन दी. आनी सोम्याच्या जिणयेचो स्वाद ताच्या भितर रिगता आसतना खरी नवी भुरगीं आमी जावच्याक आमकां दिल्लें आपणें आमी घेवया. ह्या प्राचीत काळार अवकाश करून घेया मोगाच्यानो. तुमच्या जिवनांत दरबस्त मापान देवाक पयलो जागो दिवं. कोणाक जिणी मेसोवच्या खातीर, देवाक जिणी मेसोवच्या खातीर. त्या खातीर कितें म्हणटा, तूं बरें तुज्या केंसांक तेल घाल, दार दांप, गुट्टान तें कर. हें तूं करतना तुजो बाप मेसवतालो. मेसवंक शकतात त्या बापाक ह्या संवसाराच्या लोकां खातीर न्हय. त्या देखून म्हजी आनी तुजी जिणी आसा तर ती ह्या प्राचीत काळार आणखी उंचल्या मठाक वचत जाय, आणखी आमी उत्तीम जायत जाय. आनी त्या द्वारे आमच्या जिवनांत जायतें बरेंपण आपणावंक हो सिंचो बुधवार, ह्या गोबराचो बुधवार प्राचीत काळाक एक संकेत दिता आनी सुरवात दिता. आनी ती सुरवात त्या वाटेर चलतना म्हाका आनी तुका पवित्र करूं. आमेन. सर आमी उबे रावया मोगाच्यानो आनी आमची प्रार्थना देवा मुखार आतां उसारुया. प्राचीत काळ देवाच्या कृपेचो काळ. हो काळ आमच्या भावार्थी जिवितांत सुदारण हाडूंक देवान दिलेलो अवकाश म्हूण वळखून घेवन ह्या काळाचो संपूर्ण फळ आमी काडूंक जाय. तो आदार मागोवन आमची मागणी सर्गीच्या बापाक आतां आमी मोगान समर्पीत करया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी प्राचीत काळांत देवाच्या कृपेचो आनी काकुचो अनुभव जोडूंक, तशेंच आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी तांकां लाभता तो अधिकार सेवे खातीर म्हणल्यार समजून
जात कात आनी धर्म म्हणलो भेदभाव नासता सर्वांच्या उदरगये खातीर वावरूंक आमच्या पिरगेच्या पिडेस्त आनी उतरप्रायाच्या भाव भयणीक आमी तुका समर्पिता कुरसायलेल्या जेजूचेर तांची दिश्ट कंसोवन तांची पिडा सोंसणेकायेन सोसूंक एकसरपण स्विकार करूंक तांकां आदार दी. आमी सर्वांनी ह्या प्राचीत काळार आमच्या सडोंचो मिस्तेर नियाळ करून विविध भक्तीक आचरण मारिपात जिणेक परिवर्तन हाडूंक आनी उंचल्या मटाक देखे बरे जिवान भावार्थपणान जियोंक आमकां फावो कर. भुरग्यांक समर्पिल्ल्या ह्या वर्सा आमच्या भुरग्यांनी ह्या प्राचीन काळार मागण्याक देवाच्या उतराक आनी येवकारीसाच्या बलिदानाक सर्तीत मायक दिवन तांची आत्मीक जिणी रुपीत करूंक तांकां फावो कर. आनी आमी सर्वां ह्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्या ह्या येवकारीसाच्या बलिदानांत आमी भागीदार जाता आसतना आमची काळजां पिंजून नव्यान रुपीत करूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. Uvrataun साळक फुलता उदकांतले वयर येवन रावता सुर्याच्या किरणान सोंपता रसनाराक आपल्या देखता काळीज हे सौम्या मुझे तुका ते भेटोवन दिले कते या साळका सारखे जावं दी ते तुका सोबचे उदकांतल्या साळका तशे सोबोय हे जीवन मोजे गुणशे गुणांनी ते नितळ जळीत जावचे. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदेता देवा बापा मानता तसलें जा म्हणो मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्यानी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा प्राचीत काळाचो वर्त अवकाश तुवें आमकां दिल्लो आसता ह्या भेटेन तरी आमची काळजां आनी मनां तुका समर्पिता एक नितळ निर्मळ काणीक जावन त्यो निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवा देन वसूया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्पर पवित्र बापा सरपद आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी चवथे आमी तुका देन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या एकल्या जनीर पुत्या संवसारांत धाडून आमचो असोय मोग केलो की आमी नासय न जावच्याक आमी सलवार जावच्याक तुज्या पुतान आपलो मोग आमचे थंय दाखयलो ताच्या कश्टा आनी मरणा आनी पुना जिवनपणा वरवीं नवें जिवीत आमकां उगडलें त्या संतोशानादळ उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो दळबार निरंतर गायतात तुझे मुखार. Povit, 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 dălbaraso सर्वेस्पो तू सर्गानी संसार बदला तुझ्या वैभवात उंचर्गी तुका
जय जय ओम सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओम सर्गी तुका जय जय ओम सर्गी तुका जय. बाबा खरंच तू पवित्री तून सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आणि रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परिचवण जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टी करचे रगत पातकांच्या बक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बावट्टा सगट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. अपाजेच्या माणसांनी पुन्हा जेवणपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडोवची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्यारी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेस उगडास काड आनी लियो आमच्या बग्यान बापा सर आमच्या गोळी बापा सगळे यासकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जेवणपणाचो बरो सुदारो मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्यार समेस्तान तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता वर्तो आपुरबायचो पवित्र कृपेचो काळ आमी आराम करता सोम्या ह्या काळार जायतें पयतपण आपणाक बरीं भुरगीं जावंक आनी तुज्या वर्त्या जिवितांत वांटेली जावच्याक ह्या सगळ्या भुरग्यांक तुज्या दयेसांत घे आनी तांकां कृपेस्त कर. ओंकार मरे देवाचे माये संगती बघेन दोन आनी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर असीस सम फ्रांसीस सम पाद्रे पियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सजनाच्या सुखान आमकां वांटो दी ताचे सांगता तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे जो वरवीं त्याचे जो सांगता त्याचे सो थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदा बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या जेजून शिकयलेले ते मोगाचे प्रार्थन भक्तीन आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा
दाय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदार जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशान तेला आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशेप्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती समाधान आनी मायेमोग सदांच तुमचे सोवे आसो. तुमचे सुये आसो. मोग असो आनी एकवट असो संख्ये जावन मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप घातले, आमची काकळूत को, आमची काकळूत को. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप घातले, आमची काकळूत को, आमची काकळूत को. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप घातले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. भोव मोगाच्या बाबडीनो पळया आमचो स्वामी जेजू ह्या कुरपेच्या काळार बोवा परबायची मोगाची मायपासाची जिणी जियोंक आमकां आपोवणें दिता. तेच बावार्थी जाल्ली आमी सर्वांची येवंक तसो आदार मागया. हाच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu mogaluda kitlo moa ishtam so amche sove disratrauta amka samban solaita tache bagarer kona संपूर्ण प्रीत मोकतलो आपलो सांगत आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो काकुताची केदिवोती गोड साडे सो दर्यो तो वेळचीक आत्म्याक चिकतून दवरता आपल्याच रोगतान नाडयता बापाक दिता तांकां ओपून खुरपेन साणेटयता तांकां कावून तांचे लागीं एक जाता. सोमी म्हणा लागलो, तूं दान धर्म करतना एरांक कोणाक तें कळीत करूंक म्हण करी नाका. जें कितें तुजो उजवो हात करता तें तुज्या दाव्या हाताक
कळीत जावचे नाका. प्रार्थया सपदत आमच्या मंगळा बापा हो काळ आमी सुरवात केला. कृपेन आमी बरच्या घ्या प्राचीत काळान चड आनी चड आमच्या कुडीची दंडवण करून आत्मीक तरान आमी ग्रेस्तकाय आपणावच्याक आनी दिसान दीस आमच्या मागण्या उपास आनी दान धर्मा वरवीं चड तुका लागीं सरच्याक आमकां जाय जाल्ली बरेंपण तोंड दी. सदांच आमी जियेत आसतना आमच्या संगत तूं राव आनी ह्या प्राचीत काळार आमकां कृपेन भर. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं आणि सर पदवेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. बरो काळ तुमकां मागता. आज जावन प्राचीत काळ संतसाचो उल्हासाचो काळ. कित्याक ग्रेस्तकाय आत्मीक तरान आनी देवास्पणान बरोवंक तसलें वर्तेपण तुमकां देवान दिलां तें घेया आनी कृपेच्या काळार कृपेस्त जावच्याक वचून येयात क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवा दया काकुतीच्या बोगोस बापा मोगाच्या पापय मोणो आडवद नाका भुरग्यांक तुज्या सोड नाका. ये जेजू हांव काकडूत मागता दितोलोय मोड वात येता. सर मोची पात कांव कंटाळता. आयच्यान ती सगळी सांटा. मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरे आशीर्वाद दे आमकां. जेच्या पवित्र काळजा भुरग्यां तुज्या दे तुजे आशीर्वाद. भगवान क्रिस्ताचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.